मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. गणेशपुरीत फांतोडेर चोरी, बुरखा घालून घरांत घुसले 7 चोर. बंगल्याचे ग्रिल्स फोडून सरले भितर. चोरांनी घरच्यांक घाले बांदून. चोरांनी व्हेले पयशे, भांगर आनी सगळ्यो वस्तू. चोरी करून घरधन्याच्याच गाडयेन जाले फरार. काँग्रेसीच्या अध्यक्षान आपाचेर केल्ली टिका. आप खंय भाजपाची बी टीम म्हणले पाटकारान. आपान पाटकाराच्या विधानाक केलो विरोध. मडगांवकार दिता पार्किंगेचे गंभीर समस्येक तोंड. मल्टीलेव्हल पार्किंग सुविधा आसूनय ना पार्किंगेक सुवात. येरादारीची कोयंडी जाल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली निराशा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गणेशपुरीत काल राती चोरी जाली. ह्या घडणुकेक लागून थळाव्यांक भंय पडला. बुरखा घालून 7 चोर डॉक्टर महेंद्र घाणेकर हांच्या बंगल्याचे ग्रिल फोडून भितर सरले. तांणी कुटुंबातल्या वांगड्यांक बांदून पयशे, भांगर आनी हेर मोलादीक वस्तू चोरून दोतोराचे गाडयेंतल्यान पळून गेले. सविस्तर चौकशी करपा खातीर पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले. गोंयांत गुंडाराज वाडत चल्ला म्हणपाक अतिताय जावची ना हाची देख आमकां सदांच दिश्टी पडटा. आदी पुलिसांक केल्ले मारहाण प्रकरण, उपरांत खून, चोरी, रामा काणकोणकार प्रकरण आनी आतां दिसा उजवाडार एका दोतोराच्या घरांत घुसून घरच्यांक धमकावन केल्ली चोरी. अशेच तरेचे गुन्यांव आतां वाडत रावतले काय कितें? आतां गोंयकारांनी घरां भितर रावन चोरयेची वाट पळोवपाची काय? गोंयकारांक प्रश्न पडला. आज सकाळी पहाटे सादारणशे 5:30 सुमार म्हाका दोतोरांचो घरांतून फोन आयलो की अशें जालां. हांव पावलो इमिजिएटली आनी तेन्ना शेजारी सुद्दां आसलो आनी वचून पळयत जाल्यार ते सिच्युएशन एकदम खराब आसले. सगळे वेस्ट करून म्हणजे सगळी चोरी करपाची प्रयत्न केलो आनी म्हायतीनुसार एक 6-7 लोक आसले ते बुरखा घालून. तेंच्यांनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तांकां बांदून दवरले आनी तेंच्यांनी सगळी लुटमार केली. देवाच्या देन तेंच्यांनी कितें पयशे मागले. डॉक्टरा कडेन कितें थोडे पयशे आसले ते दोतोरान काडून दिले. तेन्ना ते मातशे शांत जाले आनी एक्चुली ते ग्रिल्स तोडून भितर आयिल्ले सगळे लोक. दोतोर घाणेकर आनी तांकां बांदून दवरून तांकां मातशी मारपीट केली. पण देवाच्या देन कांय चड अशें जावंक ना. जेन्ना तांकां ते थोडे कितें पयशे मेळ्ळे तेन्ना ते गेले. घरान कितके जाण आसले? घरान तेंच्या 3-4 जाणांची फॅमिली. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी जे अननोन पीपल जेन्ना हांगा मुवमेंट जाता, म्हाका दिसता कितलेशेच फाटी आमकां थ्रू पुलीस डिपार्टमेंटानसून आमकां दिसता हांगासर प्रत्येक फाटी ट्रॅफिकींग चालूच आसली. म्हणजे एवरी टायम म्हाका दिसता हांवें पर्सन सुद्दां पळयल्ले आसा. पण खूब फाटी अशें जाता न्हू गोश्टी की क्षणाभरान जर येवन अशें घटना घडटा. प्रत्येक गोश्ट आतां कितलीशीच हांगासर लोकवस्ती आसा, लोक रावतात आनी तितून अशें घडोवन वचप आनी मागीर कळप म्हणटकूच आनी अर्ली मॉर्निंग म्हणटकूच डेफिनेटली कितें जाता लोक तितले जागृती आसना आनी घडटना अशें घडटा जाल्यार फाटल्या वाटेसून ग्रिली तोडून भितर वचप म्हणजे समथींग इज लायक अशें ना की घरान कोण ना म्हणून चोरी जाली आनी सगळें अशें भर वस्तीन अशें जावप म्हणटकूच खरें. आनी आजूबाजूची सगळी जाग आसा, अशें ना की एकोडे कशें घर आसा अशी काही परिस्थिती ना थंयसर उरलेली. म्हणटकूच त्या शिवाय आनी कितें करूंक जाय म्हणून आतां आमी सगळे आमचे जे रेजिडंट्स आसा वी आर मिटींग टुगेदर लायक मोर दॅन दॅट वॉट कॅन बी डन. तेचेर खरें सिरियसली विचार करप तितलोच म्हत्वाचो आसा. कारण गणेशपूर अशी एरिया आसा की ही घटना घडटा भायल्या वाटेन घडलेली आसता ह्याच्या पयलीं. पण आतां ही भितरल्यान आनी जस्ट नेक्स्ट टू द टेम्पल एरिया की जी सदांच वर्दळ आसा येणाऱ्या वचणाऱ्याची लोकांची हांगासर जाग आसता थंयसर जावप म्हणजे खरें इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. रेसिडेन्शियल एरिया दोनूय सायडीन घरां आसा, लोक पिसफुली हांगा रावता. हाजे पयलीं इन्सिडंट जाले हांगा चोरयेचे. पूण दोरयांनी बांदप दीस इज डेकॉयटी, फूल स्केल डेकॉयटी. 2 वरां ते येतात म्हणजे दे आर प्रोफेशनल्स न्ही. भितर घरान 2 वरां रावतात. ताजे जाणटेली बायल आहा तिचे कडसून च्या करून घेतात. तांचे सगळो फ्रीज फस्त करतात. म्हणजे एका सायडीन सगळी चोरी करता आसतना दुसऱ्या सायडीन दे वर एन्जॉयींग देयर लायफ. अशा पद्दतीन तिका बाथरुमान बंद करून दवरली. जाणटेलेक मारली न्हय. मारले हय शी टोल्ड मी. खंयसून येता खंय चोर आतां फाटल्यान? थंयसून सायडीक जो ग्रील आहा तो कापून भितर सरल्या. हय सो आय विल स्पीक टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी इवन सीएमा कडेन आतां हांव उलयतलो की कितें तरी हाजो हें जावंक जाय.
कसून चौकशी जावंक जाय आनी पूर्ण ताकद लावन म्हणजे लोकांचो भितर एक जो भंय आसा तो भंय वचून जाय न्ही फाल्यां ताका फुडलें आमकां जातलें डॉक्टरा कडल्यान कळ्ळें की कितले जाण येयलेले आनी कितें 4 ते 6 जाण आयल्या म्हणटात आनी खेतून बांदिल्ले खंय दोरयांनी साडयो कापल्यो बेडशीट्स कापल्यो आनी तातूंत तांकां बांदून दवरले. ऐकात समाज वावुरपी संजय बर्डेन या घडणुकेविशीं कितें म्हणलां तें. कारण हेच सरकार जबाबदार आसा. हेच सरकार भायले लोक हाडून गोंयांत तांकां वेलकम करतात, तांकां रावचो पत्तो डुप्लिकेट सर्टिफिकेट रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट दितात ते, आनी ते लोक गुन्हो कित्याक लागून करचो ना. जे आयज गोंयांत जे घडटा न्हू हेज्या पयलीं केन्नाच घडोवंक नासलें. आतां तो येयला हांगा मुख्यमंत्री पळोवपाक, हांव ताका काय म्हणिना, तेजी जबाबदारी ती, तेजी जबाबदारी तेणी वागपाक जाय. आतां येयला कित्याक लागून तो, कित्याक तेजी खुर्ची ताका प्यारी आसा. हे गोंयांत गुंडाराज वाडलेले आसा, चोर येतात, खसून येतात, दिसाचे ढवळे आमकां लोकांक मारतात, गुंडा मारतात, आनी आमी पळयतात हे सरकार बरें. आतां तो येयलो आसा हांगा लोकांक दाखोवपाक की आपूण मुख्यमंत्री खंयसूर पावूंक शकता म्हणून. या चोरये प्रकरणात मुख्यमंत्री म्हापशा पुलीस स्टेशनार रिव्ह्यू घेवपाक गेल्ले खंय. सर म्हापसा पुलीस स्टेशनाक विजीट दिवपाचें कारण रिव्ह्यू घेवपाकूच आयल्लो रे. क्रायम वाडत आसा सर. रिव्ह्यू घेवपाक आयल्लो हांव फक्त तांकां मेळपाक आयल्लो. बाकीची इन्क्वायरी हांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून करतलो. आमचे पुलीस डिटेलान इन्क्वायरी करीत आसा. ओके, हे फावटी कोणी डकैती घातला तांकां 100% आमचे पुलीस धरतले. ते ऑन ट्रॅक आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन गेलेले आसा. DGP वॉज हियर, SP नॉर्थ वॉज हियर, फूल पुलीस फोर्स वॉज हियर. दे हॅव फावंड अ व्हेकल आनी 2-3 अपडेट आसा. बट आय एम नॉट द रायट पर्सन टू दॅट इज द पुलिसाचें काम तें. सो तांकांच सांगून कितें आहा तें. 3 वरांचेर ते कोण भितर ग्रील कापून भितर सरले आनी ती म्हणटात त्या प्रमाणे हाका ताजे कडेन 2 जाण, ताजे कडेन 2 जाण, कोण 6 जाणां आशिल्ले विथ नायफ्स अशे तांचे कडेन आनी मोठ्यो लोखणाच्यो दाणे आशिल्ले. सो ते घेवन तांणी तांकां धमकायलें आनी पयलीं जाणटेलेक पयलीं बांदली सकयल ती न्हिदतात. हात पांय सगळ्यांचे बांदले. चली धाकटे 14 वर्सांचे एका आपल्या रुमान न्हिदता, ही दोगां एका रुमान न्हिदता. सगळ्यांक भितर दारां तांची उगडीं आसता रुमाची, रातची कोण बंद करना. सो ते भितर सरून तांकां वेवस्थीत 3 वरांचेर तांणी हात पांय बांदून धाडले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, संदीप कामुलकर, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. भाजपा गोंयकारांक सतायतात. पुराय गोंयांत सत आनी फट लोकां मुखार आसा. पूण हालींच एका व्हिडिओत काँग्रेसीच्या अध्यक्षान आप ही भाजपाची बी टीम म्हणून खर उतरांनी आप फुडाऱ्यांचेर टिका केली. आपान पत्रकार परिशद घेवन पाटकराच्या विधानाक विरोध केलो. आप पक्षान भाजपा सयत केन्नाच वावर करूंक ना. आमी काँग्रेसी सयत अलायन्स करपाक तयार आशिल्ले, पूण आतां काँग्रेसीचो अध्यक्षच जर भाजपा फाटल्यानूच नाचता जाल्यार आमी तांचे विश्वास दवरपाक शकनात. पालेकरान अलायन्स ना करपाचे संकेत दिल्यात काय कितें? वेचणूक लागीं पाविल्ल्यान आतां पक्षां मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. बीजेपी म्हणटा आमचे बरोबर 33 आमदार आसा म्हणून. 33 आमदारांची तांची हिस्ट्री पळयात. ऍटलीस्ट 22 ते 23 आमदार आर स्ट्रॉंग बिग काँग्रेस लिडर्स. व्हडले काँग्रेसचे लिडर. म्हणजे 2/3 ऑफ टुडेज गव्हर्नमेंट इज थँक्स टू काँग्रेस. आणि तुमका कापासदार असेल तुमच्याकडे 2/3 MLAs असतात जाल्यार फुडाक मरे ते तुमच्या बरोबर परत हाडात आणि तुम्ही सरकार घडयात. असा कापासदार तुमका 2 ऑक्टोबराची तारीख दिता. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती बरो दीस, दसऱ्याचोय दीस. तोपर्यंत जी पार्टी तयार आसा, युरीचे नाव घेवन सांगिल्ले, विजयाचे नाव घेवन सांगिल्ले, गोवा फॉरवर्डाचे नाव म्हणजे RGPक सांगिल्ले. सगळ्यांनी एकठांय येवचें सांगचें आमी एकठांय बसून चर्चा करची म्हणून. 2 ऑक्टोबर सोंपलो, दसरो सोंपलो, दिवाळी जावपाची आसा. जेन्ना हांव 4 तारखेच्या राती घरा पावलो जाल्यार म्हाका एक व्हिडिओ मेळ्ळो. रातच्या 12 काय 1 काडिल्लो कोणी हिंदीन. व्हेरी एडिटेड व्हिडिओ. स्पॉट बॅक कळटालो तो एडिटेड व्हिडिओ म्हणजे खूब उलयलो आसता ताचे ल्हान करून काडले ताणें हिंदीन काडलो. आनी तो आशिल्लो व्हिडिओ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी विच इज गोवा पाटकर प्रमोद कॉम्प्रोमाइज कमिटी जाका हांव म्हणटा. गोवा पाटकर प्रमोद कॉम्प्रोमाइज कमिटीचो जो प्रेसिडेंट आसा ताणें हिंदीन व्हिडिओ काडलो. ताणें आमच्या लिडराचेर आरोपय केले की आमी बी टीम म्हणून. ताणें म्हजेरूय आरोप केले. आणि
एक ज्या सकयल्या दर्जाची म्हणजे कमरेचे काढून तकलेक बांदप म्हणून आसा कोंकणीत त्या सकयल्या दर्जाची टिका एका पार्टीच्या प्रेसिडेंटाच्या तोंडांतल्यान आयली जी आमी गोंयांत अजून पर्यंत पळोवनाशिल्ली आनी एक नॅरेटिव्ह बिल्ड करपाचो प्रयत्न जाता त्या दिसा की आम आदमी पार्टी खंय बी टीम आमी भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक हे सगळ्यांक करता म्हणून आनी वी आर दी ओनली वॉरियर्स काँग्रेस इज द ओनली वॉरियर्स हू कॅन डिफीट काँग्रेस असो एक करपाचो नॅरेटिव्ह करपाचो प्रयत्न जालो आज हांवें टी शर्ट घालून आयला हाजेर कितें बरयलें आसा न्हू बॉर्न इन गोवा हे बॉर्न इन गोवा कितें जाणा तूं नॉट बिकॉज आय एम बॉर्न इन गोवा आय एम रूटेड इन गोवा आय एम द सन ऑफ गोवा बट यू नो हू हॅज स्टार्टेड दीस ब्रँड बॉर्न इन गोवा एक गोंयकार पूण गोंयांत तो करूंक शकलो न्ही लंडनाक वचचो पडलें हें करपाक अमित पाटकराक 20/2/2025 एक रिपोर्ट आसा म्हजे कडेन साखरेच्या ब्लॉकान सांगले आपल्या पार्टीक की आमचो प्रेसिडेंट साखरेन पांय दवरना कित्याक दवरना कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी साखळे कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी वाळपय मातशें फुडें पडटा मरे वाळपय वता तूं उलोवपाक पूण तूं साखळेन पांय दवरना वाळपय कित्याक वता रवींद्र भवनात वचप आनी मागीर वाळपय वचप म्हणजे एक कितें उलोवपाचें तें थंय स्पीच येता किंवा महालक्ष्मीर वचप रातचे 10:30 फाटल्या दारांतल्यान ते शेड आहा ते ग्रीन कलर थंयच्यान आनी दुसऱ्या दिसा वाळपय वचप ब्लॉकान सांगले रिपोर्ट आसा न्यूज रिपोर्ट सेइंग दॅट हाका काडचो कारण हो कॉम्प्रोमायज आसा आज नवो जो प्रेसिडेंटान ब्लॉक केला ताज्या विरोधात ताजे लोक उठल्या की आकाश साखरेचो प्रेसिडेंट कितें केलो तर सीएमाचो गट मरे म्हणून आज अमित पाटकराक गिफ्ट केला कित्याक गिफ्ट केला हें ओपोजिशन पंक्चर करपाक ओपोजिशन कशें पंक्चर जातले ट्विटरार आनी एफबीर बसून टिका केल्यो म्हणून सरकारा विरुद्ध टिका जायना आमी कितल्यो कॅम्पेन लॉन्च केल्यो सरकारा विरुद्ध रस्त्यार देवले कितल्यो कॅम्पेन स्टार्ट केल्यो वोट चोरी करता ते वोट चोरी करून ते देशभरात चलयला ताजेर आसतल्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस फुडल्यो आसतल्यो पूण हे ओपोजिशन पंक्चर करपी जे आज काँग्रेस पक्ष आसा तो काँग्रेस पक्षान कितल्यो कॅम्पेन गोंयांत चलयल्यो आनी एग्रेसिव्ह कॅम्पेन गव्हर्मेंट चलयो हाजें उत्तर म्हाका दिवचें पडटलें जे अलायन्स जाले लोकसभेचे जे अलायन्स आशिल्ले लोकसभेचे अलायन्स फुडें व्हरपाक आय वॉज इन फोरफ्रंट आय एम टेलिंग यू इन्क्लुडिंग गिविंग अ कॉल टू मनोज परब की तू रावू नाका बसूं नाका यो हांगा तुज्या इमॅजिन कर 15,000 वोट 7,500-8,000 मतां अशी तशी जाल्ली आयकात काँग्रेसीच्या अध्यक्षान कितें म्हणिल्लें ते आपका मिशन आपको भारतीय जनता पार्टी ने गोवा राज्य में वोट स्प्लिट करने भेजा है मेरी आपको चुनौती है आप में अगर गट्स हैं तो अगले 2 दिन आप जब गोवा में हैं इस मुद्दे पे हम ओपन डिबेट करेंगे आपकी नॉलेज के लिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं और एक चीज आपको बोलना चाहता हूं आपने उल्लेख किया कि मेरे माइंस चल रहे हैं मुझे गर्व है कि मैं एक माइन ओनर की फैमिली में पैदा हुआ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मेरे दादा गोवा में माइंस चला रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में जितने भी माइंस थे जो सेकेंड रिन्यूअल था वो सब रद्द कर दिया और गोवा की सारी माइने एबॉलिश की 2014 में मुझे नहीं पता आप कौन से बेबुनियाद बातें करते हैं कि मेरी गोवा में माइंस है गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्याचे वेपारी केंद्र मडगांव पार्किंगाच्या गंभीर समस्येक तोंड दिता. भोव पावंड्यावयली पार्किंग सुविधा जी पुराय जाल्ल्या परस चड फावटी उक्तावण जाल्या ती अजूनय अपुरी आसा. मजगती रस्त्यांचेर बोवाळ जाला. बेकायदो पार्किंग, येरादारीची कोयंडी आनी थळाव्यांनी निराशा उक्तायल्या. एका काळार क्रांतिकारी कल्पना म्हूण तोखणाय केल्लो मडगांवचो मल्टी लेव्हल पार्किंग प्रकल्प उपहासाचो विशय जाला. कसलेच बांदकाम सुरू जावंक ना, मातय प्रगती जावंक ना. मजगती थंयच्या थळाव्यांक फुटपाथांचेर, जंक्शनांचेर आनी नो पार्किंग वाठारांनी लेगीत शक्य आसा थंय पार्किंग करचें पडटा. ताचो परिणाम एक पुराय बोवाळ. वाडत वचपी निर्शेवणी आनी नागरी जपसालदारकी इबाडिल्ल्यान मडगांव कितलो तेंप अशेंच चालू उरतले. आज आमी आसात ते मडगांवचो जो ओल्ड बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडार वतात आनी हांगा साकून ज्यो बस्यो ह्या स्टँडा वयल्यान ज्यो बसी आसात त्यो नव्या वेर्णा
त्याच बरोबर शिरोड्या ह्या गांवांनी वयतात. आतां आमच्या फाटल्यान तुमी पळयात लोक जे आसात हे कशे पार्किंग रस्त्या मदीं करतात. हांगा बस काडूंक मेळना न आमकां दुसऱ्या कोणाक हाडूंक मेळना. आतां आमच्या फाटल्यान पळय एक गाडी मदीं दवरल्या. हांगा मुनिसिपल म्हूण तें आसपाक जाय. हांगा हाडले आपल्याले रस्तो जाल्ल्या सारको दार जाल्ल्या सारकें हाडून हांगा पार्क करून दवरतात. हांगा पुलीस स्टेशन आसा. एक्चुअली पुलिसांनी येवन हें पळोवपाक जाय. तोलाव जे आसात हे खंयचे खंयचे दिवपाक वयतात जाल्यार हेंकां कित्याक दिनात. हे अशें करून जे ट्रॅफिक ब्लॉक करतात ह्या गाडयांक कित्याक तेणी दिनात. लॉक मारला तेका मागीर आमी चलन इश्यू करतले. चलन इश्यू करता पूण अशी दिसता अशी जाग्यार मदीं रस्त्या मदीं दवरप म्हण हेंचेर एक्शन जातलें आतां. पार्किंगाचें उल्लंघन करप कायद्याच्या आड आसा. तरी गरजेच्या गजालींची जतनाय घेवपाक लेगीत यशस्वी जावंक नाशिल्ल्या पद्दतींचेय ते प्रतिबिंबीत करता. आता 8 कोटी रुपयांच्या स्मार्ट इलेक्ट्रोमेकॅनिकल लेव्हल पार्किंग सुविधेविशीं नवी चर्चा सुरू जाल्या जी ऑटोमेशन आणि कार्यक्षमता दिवपाचो दावो करता. मजगती मडगांव पुलिसांनी येरादारी गुन्यांवां खास करून तरणाट्यांक लक्ष करून अंमलबजावणी कडक करपाक सुरवात केल्या. टो ट्रक परतून चालू आसात आणि दंड परत परत जारी जायत आसात. 4 मोटरसायकली आणि 4 गाडी ज्यो आसात ह्यो मडगांव पुलिसांनी जो PI आसा सूरज सामंत हेणे सद्याक सीज केले कडेन आसात आनी आपल्या कस्टडीन दवरले कडेन आसात. हांगा कितलीशे अवेरनेस हांगा ह्या गाडयां खातीर आवय बापूय खातीर भुरगे गाडी चलोवचे न्हू म्हण करतात. पूण ह्या अवेरनेसाचो 1 रुपयाचो फायदो सुद्दां हे भुरगे करून घेतनात. आनी हेजे जे हें आसा फळ जें आसा हें आवय बापायक भोगपा पडटा. तें म्हणलें जाल्यार अशें करून तालांव लास्ट आनी FIR आवय बापाचेर जाता आनी आवय बापूय आसा हो त्रासां पडटा. भुरगीं जे आसा आतांचे यंग जनरेशन म्हणटात हे युग डिजिटल म्हणटात आनी हे डिजिटल युगाक हे जे लायसन्स नासतना गाडये नंबर प्लेट नासतना गाडी चलयतात. आनी जेन्ना कितें जालें एक्सिडेंट जालो आनी कोणी मेलो या एक्सिडेंट जालो त्या टायमार पुलीस काडटा आनी आवय बापाचेर केस फायल करतात. आवय बापूय हे भोगता. ह्या भुरग्यांक मात सुद्दां कळना. आज मडगांव पुलिसांनी गाडी बूक केले कडेन आसा की तांचे कडेन कांयच ना. इतले अवेरनेस करून सांगून सुद्दां हे भुरगे कशे आयकनात. तांकां कडक कारवाय जावची म्हणून पुलीस मागतात. आनी मडगांवचे PI जो आसा पुलीस स्टेशनाचो हेणें सांगले कडेन आसा की आपल्याली जी ड्रायव्ह आसा ती चालू उरतली. ही ड्रायव्ह आमी सोंपा दिवपाना. जो पर्यंत भुरग्यांक देख येयना तो पर्यंत आमी हे सोडपाना. त्याच बरोबर जे रस्त्या कुशीक कोण कितें घेवन बसतात तेंचे फुड्यान खुबशे ट्रॅफिक जाम जाता. ही तेणी पळोवची म्हणून लोकांली मागणी आसा. आतां पळोवया कितपत मडगांव पुलीस आपल्याली जी ड्रायव्ह आसा ही चालू दवरतना असली जे भुरगे गाडी चलयता हांकां बूक करतले हे पळोवचे पडटले. ह्या दिसांनी बाय संडे म्हणसर आमी कितें जाल्यार ड्रायव्ह केल्ली wherein we have booked around 4 2-wheelers with no number plate and we have booked 4 4-wheelers which are private vehicles used for rental business and we have challaned them and necessary fines will be issued to them. All released? Vehicle are not yet released. Vehicle are still pending here. Because तेणी कितें करपाचें तेणी फायन ती कोर्टान बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर हॅविंग पोल्युशन सर्टिफिकेट पोल्युशन करून नाशिल्ले सो पोल्युशनाची फायन जी पे करता ती दॅट हॅज टू बी कंपाउंडेड बिफोर दी कोर्ट आनी फायन थंय पे केले उपरांत गाडी सुट्टले आफ्टर इन्स्टॉलिंग प्रॉपर नंबर प्लेट. ताचे कडेन पेपर आसा गाडयांचे पेपर आसा तेंचे कडेन बट हे ना म्हणजे गाडयांक नंबर प्लेटी ना आनी प्रॉपर इन्शुरन्स ऑर पोल्युशन सर्टिफिकेट्स केल्ली ना. ही ड्रायव्ह चालू उरतली. ही आमची ड्रायव्ह रेग्युलर चालू उरतली. दीस वील नॉट एंड बिकॉज इतली आमी ड्रायव्ह करून इतली मिडियान पब्लिसिटी जावन सुद्दां पेरंट्स एंड दी तेंचे भुरगे जे आसा पेरंट्स आनी तेंचे भुरगे दे आर स्टील नॉट सिरियस अबाउट दी एक्शन टेकन बाय दी पुलीस. आमची एक्शन कंटिन्यू उरतली स्पेशली अगेन्स्ट मॉडिफाईड सायलेन्सर विथआउट नंबर प्लेट मायनर रायडिंग 2-wheelers ह्यो रेग्युलर चालू उरतली आमची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आणि मुजेफ शेख. भाजपान मतां चोरल्यात असोच करून भाजपान फटींगपणान काम चलयला. हाचेर दर एका मतदारान दर एकल्या गोंयकारान गंभीरपणान विचार करून मतां मारची.
भाजप सरकार गोय काबार करपाक उठल्यात म्हणून अतिताय जावची ना। काँग्रेस गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन पत्रकार परिशदेत भाजप पक्षाचेर टिका करून विरोध केलो। वोट चोरी हे फक्त गोंयांतच न्हय जाल्यार सगळीकडेन हेच चलयलां। पुराय गोंय दिल्लीकारांक विकून गोंयच्या तरणाट्यांचेर अन्याय केला। भाजपान एका घरात 100-200 मतां दाखोवन घाळपणां केल्यात। बीजेपीच्या वोट चोरीचेर काँग्रेसीन बरीच तिडक उक्तायल्या। काल आम्ही साऊथ गोवा 5 मतदारसंघान जी आमची कॅम्पेन आसा सिग्नेचर फॉर वोटर चोरी ते तांणी स्वता लोकांच्या घरा वचून ती कॅम्पेन थंय तांणी उत्साह वाडयलो। आज जी ZP निवडणूक येवपाची आसा डिसेंबर म्हयन्यान त्या ZP निवडणुकी विशयी चर्चा जाली। कॅम्पेन कशी आसची, कॅन्डिडेट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन आणि कशा पद्धतीन आज प्रत्येक गोंयकार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जो पीडित जाला हे प्रत्येक ग्रामीण भागाक कशा पद्धतीन थंय आमी फायट दिवची हाजेर आमची विस्तारान चर्चा जाली। वोट चोरी के बारे में जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के इसमें जो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उन्होंने जो वोटों की चोरी की है वो बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने है। जो भी हमारा संविधान है उसके खिलाफ इस तरीके की पूरे कंट्री में बात हो रही है, तो इसको सबसे पहले राहुल जी ने जिस तरीके से उजागर किया है, आप सभी को पता है कि जैसे कर्नाटक में वहाँ बेंगलुरु में जो मध्य की पार्लियामेंट की सीट थी, जो आप सभी को पता है कि वो पार्लियामेंट की सीट में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन फर्जी वोटर्स के कारण वो सीट हम हार गए हैं। जब ये हमने देखा कि हर जगह पर इस तरीके का फर्जी वोट डाला उसमें डाले गए हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ पर एक बिल्डिंग है, जहाँ पर एक उनका घर है, वो एक घर के नाम से 50-50, 100-100, 500 वोटर्स ये इन्होंने जानबूझकर गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ये मिलकर इस तरीके से जो फर्जी वोट वहाँ पे इस चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में और उसके बाद हुए जो भी असेंबली के चुनाव में ये बीजेपी और RSS का इनका खेल है। हर वोट को जो अधिकार मिला था, जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, वो भी अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, उसी तरीके से मिलना चाहिए। जनता ये चुनाव यहाँ पे लड़ती है और जनता किसी को प्रतिनिधि बनाती है, किस पार्टी को देना है, किस कैंडिडेट को देना है, ये जनता तय करती है। लेकिन वो वोट चुराने की जो मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक वहाँ पे वोट चोरी के बारे में पूरी तरफ ये कहा है कि इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए। आज भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जाके वहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद लगातार हमें 15 तारीख तक लोगों की सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर मुहिम हमारी चालू हो गई है इस वोट चोरी के खिलाफ, और सभी अध्यक्ष की भी मीटिंग हुई है, उनको भी कल हमने कहा है कि सबने काम में लग जाना चाहिए, लेकिन 15 तारीख तक आपकी तरफ से पूरा रिपोर्ट हमको आना चाहिए। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसवाउपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। भारतांतल्या चडशा वाठारांतल्यान पावसांत उणाव जाल्लो आसलो तरी गोंयांत अजूनय नैऋत्य पावसाचो दुबळो टप्पो जाणवता, पूण फुडल्या कांय दिसांनी हलको ते मध्यम पावस तशेंच अदीमदी गडगडाट आनी वादळी वारे येवपाची शक्यताय आसा, अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत नैऋत्य मॉन्सून दुबळो उरला। आर्द्रतायेंत वाड जाल्या। फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। बुधवारा आनी बिरेस्तारा वराक 40 किलोमीटर मेरेन वारे घोळपाची शक्यताय आसा। फुडल्या कांय दिसांनी नैऋत्य मॉन्सून गोंयांत दुबळो। बुधवार आनी बिरेस्तारा येल्लो अलर्ट। गडगड आनी वादळी वाऱ्याची शिटकावणी। हलको ते मध्यम पावस पडटलो। बुधवारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।
गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.